नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा, मे म्हयन्याच्या 7 तारखेक भारतीय सैन्यान ऑपरेशन सिंदूर ही कारवाय केली आणि पाकिस्तानातल्या आतंकवाद्याचे अड्डे बी नष्ट केले. ह्या वेळार तांणी आमकां दाखोवन दिले की आमच्या भारतान जर कसलेय तरेचे संकट आयले जाल्यार आमी जात, धर्म, दादलो, बायल हे मतीन दवरिनासतना एकवटान आमी ह्या दुस्मानांचेर हल्लो करतात. आणि अशीच एक घडणूक कांय वर्सां आदीं म्हणजे 1971 ह्या सालांत घडली आणि ह्या वेळार पुराय भारतांतले जे नागरीक आसा तांणी आमच्या भारतीय सैन्याक तेंको दिलो आणि ह्या झुजांत यश मेळयलें. हातलोच एक महत्वाचो प्रसंग म्हणजे 1971 ह्या वर्सा घडिल्ल्या ऑपरेशन कराची हार्बर ब्लास्ट आणि हातूंतूच वांटेकार जाल्ले एक गोंयकार म्हणजेच लिडिंग सीमॅन खादर बडेसाब सर आयज आमचे बरोबर आसात. तर ते आपली आयज पिरायेची 75 वर्सां पुराय करतात. तर आमी तांच्या वांगडा संवाद साधुया आणि तांच्या जिणेंतलो जो प्रवास आसा हे विशीं आमी जाणून घेवया. सर, तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. सर, सगळ्यांत पयलीं आमकां तुमचे विशीं तशेंच तुमच्या घराब्या विशीं आमकां थोडी भितर म्हायती दिशात. आमकां आतां सद्या 4 भुरगीं आसा, 2 चली आनी 2 चले. तातूंतले सगळ्यांक एज्युकेशन हांवें दिलां. तातूंतले 2 भुरगीं म्हाजी सायंटिस्ट म्हणून काम करता NIO दोना पावलान. तर व्हडलो चलो जो आसा तो MSc गोवा युनिवर्सिटी तर्फे करून जर्मनाक गेलो, 6 वर्सां रावलो PhD करपाक. PhD केली आनी परत 1 वर्सान परत पोस्ट डॉक सुद्दां केली आनी तो इंडियाक रिटर्न आयलो. कित्याक हांवें ताका सांगलें यू कम बॅक टू इंडिया आनी सर्व फॉर द इंडिया म्हणून. तो रिटर्न आयलो. ताका हांगा येतकूच जॉब मेळ्ळो सायंटिस्ट म्हणून. आतां सद्या तो प्रिंसिपल सायंटिस्ट म्हणून काम करता NIOन. दुसरी गोश्ट म्हटल्यार ताका भारत सरकारान 4 अवॉर्ड दिल्ले आसा. एक सगळ्यांत पयलो राष्ट्रगौरव पुरस्कार म्हणून दिला, मागीर कृष्ण मेनन म्हणून दिला आनी आतां आनी एक अवॉर्ड तांकां दिला. म्हाका उगडाना पूण आतां एक अवॉर्ड ताका दिलो. दॅट इज मोस्ट प्रिस्टिजियस अवॉर्ड. आनी तो जर्मनाक वचोन 4 म्हयने रावन थंय परत ट्रेनींग घेवन आयलो आसा. सद्या तो सायंटिस्ट म्हणून आसा, प्रिंसिपल सायंटिस्ट. दुसरी म्हटल्यार चली MSc इन मरीन सायन्स. ती गोवा युनिवर्सिटी तर्फे करून NIOन सायंटिस्ट म्हणून काम करताली. पण ती सद्या ऑन गव्हर्मेंट सिलेक्शन ती सुद्दां आतां कॅनडा पावला PhD करपाक. ती कॅनडा ट्रेनींग घेतात ती आतां. ती येतकूच तिकाय होपफूल ताकाय चान्स मेळटलो सायंटिस्ट म्हणून. आनी दोन जी भुरगीं आसा व्हडली चली ती BSc इन केमिस्ट्री करून काम करताली एज ए केमिस्ट म्हणून कंपनीन. पण तिचें लग्न जालां आनी दुसरो चलो जो आसा तो BCom जाल्लो आसा. असो म्हाजो संवसार आनी आमी फोंड्या भितर आमी सपना पार्कान रावता. तर सर, तुमी ऑपरेशन कराची हार्बर ब्लास्टान तुमी वांटेकार जाल्ले. तर तुमकां कित्याक अशें दिसलें की तुमी तातूंत वांटेकार जावचे? कशी तुमकां ही संद लाभली? ना, कितें आसता, डिफेन्स सर्वीस म्हटल्यार टोटली ऑर्डरीचेर डिपेंड आसता. हाय कमांड जशी ऑर्डर दिता त्या प्रमाण आमकां काम करचें पडटा. म्हणून 1 डिसेंबर 1971 सालान इंदिरा गांधीन नॅशनल एमर्जन्सी डिक्लेअर केली. मागीर आमच्या जहाजाक ऑर्डर दिली भायर दर्यान वचून फ्लेटाक जॉयन जायात म्हणून. मागीर आमी 2 तारखेक भायर सरले. मागीर फ्लेटाक भायर जॉयन जालें. मागीर फ्लेटासून 3 तारखेक आमकां ऑर्डर आशिल्ली कराची हार्बरान अटॅक करपाचो. तर 3 जहाजां INS तलवार, INS त्रिशूल आनी मिसायल बोट विनाश म्हणून. मागीर आमी ऑर्डरी प्रमाण कराची हार्बरा कडेन वयताले. पण लागीं पावतकूच आमकां रातचे 9 सुमार कितें ऑर्डर आयली की विड्रॉ द अटॅक, INS कुकरी सिवियरली डॅमेज. मागीर आमी विड्रॉ केलो आनी आयलो. मागीर परत आमकां 6 डिसेंबरान ऑर्डर दिली कराची अटॅकाचेर आनी आमी कराची अटॅकाक करपाक 3 वेसलां मिसायल बोट विनाश, INS तलवार आनी त्रिशूल वयताले. तर वयता आसतना सांजचे सुमार 3 का 4 वरांचेर एक सेलिंग बोट आमकां मेळ्ळी कराची हार्बरा भायर. त्या सेलिंग बोटीक आमी चॅलेंज करतकीर ती जबाब दिना. पण ती कराचीक मॅसेज धाडटाली. मॅसेज कितें म्हणून इंडियन वॉरशीप इन कराची हार्बर असं म्हणून मॅसेज धाडटाली.
पण जाता की ते वॉरशिपेचेर रडार जामर म्हणून आसता तो यूज करतकूच त्यांचो मॅसेज हार्बराक रिसीव करपाक मेळना, तो ब्लॉक जाता. आमी मॅसेज रिसीव केलो, पण जातलें कितें ते मॅसेज धाडटाले अल्फाबेटिकल वर्ड आमी जॉयन करून पळयता जाल्यार लँग्वेज कसलीच जमना. मागीर आमचो जो कम्युनिकेशन ऑफिसर आसलो, एक सरदारजी आसलो, त्याने पळयलें, तो म्हणपाक लागलो लँग्वेजच भाशाच जमना आमकां, आतां पळया कितें म्हणून. मागीर ताणें ते पंजाबीन जुळून पळयलें, तर ते कराची भायरसून कराची हार्बराक पंजाबीन मॅसेज धाडटाले. मग तांकां आमी फायर करून त्या बोटीक आमी थंयच बुडयलो आनी फुडें सरले. मागीर फुडें सरतकूच रातचे 8-9 सुमाराक एक मर्चंट भायर सरताली लायट बीट लावन, तिका आमी डिस्टर्ब करूंक ना. तिका जर डिस्टर्ब करीत तर हार्बराक आमची पोजिशन कळटली आनी मागीर आमी वील नॉट बी अलायव म्हणून तिका डिस्टर्ब करूं ना. आमी सरळ भितर सरले. जशे भितर सरतकूच त्या सिनियर कॅप्टन नायर आसलो, तो आमच्या कॅप्टनाक आनी मिसायल बोटी कंट्रोल करतालो. त्याने मॅसेज मिसायल बोटीक त्याने विचारलें हाऊ मेनी मायल्स अवे फ्रॉम द कराची हार्बर. तर त्या बोटीन सांगलें वी आर 25 मायल्स अवे. वॉट इज युअर रेंज, मिसायल रेंज. मागीर ताणें सांगलें 22 मायल्स. ओके गो आयड म्हटलें. करतकूच मागीर आमी पावले 20 मैलाचेर. मागीर हाऊ मेनी मायल्स अवे म्हणून विचारलें तर 20. ओके सिलेक्ट 4 मेन टार्गेट अँड फायर ॲट देम अशी तांकां ऑर्डर आसली. मागीर मिसायल पयलो फायर केलो, तो ऑयल टँकराक लागलो, ब्लास्ट जालो. दुसरो एक मर्चंट शीप आसली ती ब्लास्ट जाली आनी तिसरी एक खंयची वॉरशीप आसली, चवथी वॉरशीप आसली. मागीर आमी रिटर्न आयले. कराची हार्बरासून जेन्ना भायर सरताले तर थंय तेंची जी फायरींग चलताली आमचेर, जशें आमी दिवाळीक फोग लायता त्या भशेन फायरींग चालू आसली. पण आमी स्पीड वाडून धांवून भायर आयले. 60 मैला वर येतकूच आमकां कॅप्टनान सांगलें एनीबडी वॉन्ट टू सी द बीग फिल्म इन कराची हार्बर दे कॅन कम अप ऑन द अप्पर डेक. आमी वयर आयले डेकीचेर आनी कराची हार्बराक पळयताले. पण ही बातमी आमी कराची अटॅक केले ही बातमी त्या मर्चंट शिपेन BBC लंडनाक 12:01 बातमी दिली. इंडियन वॉरशीप इन कराची हार्बर, बीग फिल्म इन कराची हार्बर म्हणून. आमचे रेडिओ चालूच आसले, आमी रेडिओचेर ती बातमी आयकली. पण आमी रिटर्न येतकूच जवळ जवळ सकाळचे सुमार 3-4 सुमाराक दर्यान मातसो उजवाड बी जाता तेन्ना एक आमकां सबमेरीन दिसली आनी त्या सबमेरीन इंडियन फ्लॅग लायलो. मागीर आमकां दुबाव ती इंडियन सबमेरीन का दुस्मानाची सबमेरीन म्हणून आमी चॅलेंज तर केलें ना. तेंच्यांनी सांगलें इंडियन आनी कॅप्टनाचें नांव सांगतकूच मागीर आमी तांकां विचारलें तुमकां कितें प्रॉब्लम. तांणी सांगलें आमचो ऑक्सिजन सोंपत आयलो, आमकां जेवण ना आनी उदीक ना, कितें करा जेवण बीन धाडा. मागीर आमी बोटींतल्यान तांकां जेवण बीन धाडलें, सगळें केलें, तांकां असिस्ट केलें आनी इंडियन वॉटरा भितर तांकां हाडून पावयलें. मागीर असो आमचो फ्लीट जॉयन जालें. मागीर 16 डिसेंबराक 16 इंदिरा गांधीन, प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधीन सीज फायर दिली. 17 तारखेक आमी फ्लीट बॉम्बे हार्बरान एंट्री केली. हातून सर तुमचे पोस्टिंग खंय खंय आशिल्लें? सगळ्यात पयलीं हांव नेवी जो जॉयन जालो तो एज ए बॉय म्हणून जॉयन जालो. 15 वर्साचो आसतना बच्चा कंपनी SSC एग्जाम दिली आनी बच्चा कंपनीन हांव जॉयन जालो. म्हाका ट्रान्सफर आयली विशाखापट्टणांत न्यू एंट्रंट कॅम्प म्हणून. त्या न्यू एंट्रंट कॅम्पान 3 म्हयन्याचें ट्रेनींग, थंय ट्रेनींग जालें. मागीर मेन कॅम्पाक धाडलें कॉमन ट्रेनींग एक 6 म्हयन्याचें, थंय कॉमन ट्रेनींग केली. मागीर थंय आमकां ट्रेड मेळ्ळो सीमॅन म्हणून. मागीर प्रोफेशनल ट्रेनींगेक म्हाका आनी 6 म्हयने थंय उरचें पडलें. प्रोफेशनल ट्रेनींग जालें म्हणजे बेसीक ट्रेनींग जातकूच म्हाजी बदली जी जाली कोचिनाक INS गंगा म्हणून डिस्ट्रॉयर, हंट क्लास डिस्ट्रॉयर जाता त्याचेर म्हाजी बदली जाली. त्याच्यावर आमी मार्चान जॉयन केलें. पण रोखडेच म्हाका ऑक्टोबर-नोव्हेंबर म्हयन्यान म्हाका गॅरिजन ट्रेनींगेक ऑर्डर आयली आर्मी 3rd कमोडटा नॅवल गॅरिजन अंदमान निकोबार आयलँडाक. मागीर परत आयलो विशाखापट्टणाक. सगळे गॅरिजन ट्रेनींग आमी जॉयन जाले. आमची कीट व्हायट ड्रेस आमचो तो डिपॉजीट करून आर्मी ड्रेस आमकां दिलो. आर्मी टोटली तो घातलो.
थंय गोपालापट्टणम हांगासर आमी 3 म्हयने ट्रेनींग केलें आर्मीचें. मागीर INS मगर बोटीचेर 300 लोकांक घालून आमकां अंदमानाक पावयले. आमी आमच्या ठिकाणाक गेले, कमोर्ता गॅरेजन म्हणून. थंय आमी आमच्या पयलीं जे सेकंड गॅरेजन आसले तेंच्यांनी बोर्डींग केलें. आमी सकयल देंवले आनी थंय वचून जॉयन जाले. तर 1 वर्स थंय आमी उरलो. आमचें काम कितें, प्रत्येक आयलँडान वचपाचें, टेंट मारपाचें, थंय रावपाचें, आयलँडाची रेकी करपाची. तें काम आमी करतले. अशें करून करून आमी 1 वर्स थंय काडलें. मागीर म्हाका परत बदली जाली INS शिवाजी लोनावळा पुणे. INS शिवाजी लोनावळा पुणे जाली म्हाजी बदली. मागीर आमी लोनावळाक आयले. थंयच्यान थंय म्हाका 5-6 म्हयनेच उरलो. परत कोचिनाक म्हाका बदली जाली कोर्स करपाक, अंडर वॉटर कंट्रोलर म्हणून UC2, which is the most important nowadays, because nowadays war is going on underwater. तो म्हाका कोर्स करपाक ऑर्डर दिली. मागीर थंय हांव वचून कोर्स केलो. 71 दिसता जानेवारी फेब्रुवारी. मागीर म्हाजी बदली जाली INS तलवाराचेर. मागीर INS तलवाराचेर सर्वीस केली. वार केले, 71 वार केले. मागीर थंयच्यान म्हाका परत बदली जाली सेकंड कोर्स करपाक अंडर वॉटर कंट्रोलर म्हणून. कोचीन गेलो. कोचिनानसून मागीर म्हाका INS निस्तार 1975 INS निस्तार जहाजाचें म्हाका धाडलें. थंय हांव उरलो. मागीर निस्तारासून परत बदली जाली INS दिल्ली जहाजाचेर हांव ट्रान्सफर जालो. मागीर INS दिल्ली जहाजाचें 1-2 वर्सां सर्वीस कितें करून लास्ट निमाणी म्हाजी सर्वीस सोडपाचो टायम जालो म्हणून निमाणी म्हाका INS मांडवी पणजी गोवा थंय म्हाजी ट्रान्सफर. थंय हांव 1 वर्स उरलो आनी थंयसून हांव रिटायर जालो. रिटायर जातकूच त्याच म्हयन्यान हांवें एप्लिकेशन केलें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान पोस्टाक, बोसन पोस्ट म्हणून आसलो. म्हाका रिटायर जालो 31 जुलय 79 आनी ऑगस्टान म्हाजी इंटरव्यू जाली. कॅप्टन रिबेलो म्हणून आशिल्ले, तेंच्यांनी इंटरव्यू केली. म्हाका रोखडेच सिलेक्ट केलें आनी हांव थंय कामाक लागलो. मागीर आदे बसून काम केलें. अशें करतकूच मागीर म्हाका मॅरिटायम स्कुलान इन्स्ट्रक्टर म्हणून धाडलो. ते मॅरिटायम स्कुलान सीमॅन ट्रेनींग स्कूल आमचें तें. हांव तांकां ट्रेनींग करतालो भुरग्यांक. मागीर अशें करता करता 31 वर्सां सर्वीस गोंयान केली आनी नेवीची ती 11 वर्सां टोटल सर्वीस करून हांव रिटायर जालो. आतां हांव पेन्शनाचे दीस काडटां. म्हाका कसलेच भंय ना, भुरग्यांची भंय ना, कसलेच भंय ना. म्हाका गोवा गव्हर्मेंटान पेन्शन दिली, त्याच्यावर हांव सुशेगाद दीस काडटां. सर, तुम्ही सांगले की तुम्ही खूप लहान पिरायेचे असताना तुम्ही नौसेनेत दाखल झाले. तर तुमकां तुमच्या घरच्यांनी परवानगी कशी दिली इतल्या ल्हान वयाचेर जॉईन करपाक? ना, ते आमी जेन्ना जॉयन जाले घरच्या लोकांक सांगूंक ना. घरच्या लोकांक सांगूंक ना. कित्याक घरची मातशी परिस्थिती बिकट आसली की कॉलेजीक वचपाक म्हाका ते तितलो फायनान्स ते करूं शकना. ते हांव फील करतालो म्हणून हांवें कोणाक कित्याक ते आवय बापूय म्हाजे शेतकरी. तांकां आनी सांगून फायदो कांय ना म्हणून तांकां न सांगता हांव बेळगांव रिक्रुटींग ऑफिसान गेलो आनी स्वता जावन सरेंडर जालो आनी भरती जालो हांव थंय मागीर. आणि सर, आता तुम्ही पळयता की आता अत्याधुनिक अशी शस्त्रां आसात तेन्ना झुजपा खातीर, पण तेन्ना तशी नाशिल्ली. तेन्ना तुमी कशे तरी पूण तुमी जैत मेळयल्ले आसा. सो त्या विशीं आमकां सांगा. कितें आसा, आदी जी वेपनां आसली, फायटींग वेपनां जी आसली आमचे कडेन आसली, तसलीच वेपनां दुस्माना कडेन बी आसली. तसलीच वेपनां दुस्माना कडेन बी आसली. पण आमकां कितें ट्रेनींग टफ आनी इंडियन सोल्जर जे आसा दे आर टफ फॉर फायट. आनी खरे वॉरियर इंडियन सोल्जर आमी फायट करतात म्हणून आमी तेंच्या बरोबर फायट केली त्याच वेपनांनी त्या जाचेर. आतां पळयात तुमी, आमचे कडेन सुद्दां वेपन आसले पण तेंचे कडेन ती मिसायल बोट नासली. आमचे कडेन मिसायल आसली. आमी रशियासून हाडलेले ते मिसायल आनी ती 4 मिसायल घेवन आमी हार्बरान वचोन हार्बराक उजो घातलो, फायर करून उजो घातलो. तशें तेंचे कडेन मिसायल नासली पण तेंचे कडेन सबमेरीन आसली फ्रांसाची. फ्रांस सबमेरीन तेंची आनी त्या सबमेरिनानूच INS कुकुरीक डॅमेज केलो. ह्या झुजा वेळा वयलो खंयचो एक असो म्हत्वाचो खीण तुमकां सांगन दिसता पळोवप्यांक, जाल्यार तुमी सांगपा. तुमकां एक याद उरपा सारको खंयचो खीण आसा? आतां युद्धा भितर म्हणजे कित्याक
आमचें लायफच बिजी आनी चड करून 16 दीस मेन आमकां कितें दिसता जेन्ना युद्ध जालें 1971 1 डिसेंबराक इंदिरा गांधीन डिक्लेअर केली त्या टायमार आमच्या दादाक ऑर्डर दिली सेलींग करपाची म्हणून वाशिपेक आमी गेले भायर तेन्ना आमचो जो कॅप्टन कुमार आसलो त्याच्या सकयल आसता एक्झिक्युटीव ऑफिसर म्हणून लेफ्टनंट कमांडर पिस्टनजी आसलो अनाउन्समेंट केलें दादा भितर बिगूल मारलें अनाउन्समेंट केलें एवरीबडी हॅज टू कम अप ऑन द डेक आमी सगळे जाण डेकीचेर गेले आनी मागीर तेन्ना एक्झिक्युटीव ऑफिसर पिस्टनजीन आमकां सगळ्यांक कितें सांगलें सी gentleman, why I have called you here? You know that? आमी उगी रावले म्हणपाक लागलो टुडे आवर प्रायम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी हॅज डिक्लेअर्ड द नॅशनल एमर्जन्सी वी आर ॲट वॉर एवरीबडी should do their duty properly. I expect you will do the duty properly, and if anybody found guilty, anybody doing hanky-panky, I will shoot him and throw in the water. Okay, this is my last page. Be careful, we are at war. अशें म्हणटकूच तेन्नाच्यान आमकां आमी जो मायलो. म्हणल्यार तुमकां ल्हानपणाच्यान तुमची आवड आशिल्ली देशाची रक्षण करचें म्हणून. ना देशाच्या रक्षणा बद्दल आवड केन्ना उत्पन्न जाली हांव स्कुलान वयतालो आमचे खेडेगांवांसून तालुक्यान येतालो खानापूर म्हणून ते आमी रस्त्याचेर पळयताले मिलिट्री वयताली आनी थंयच आमच्या हायस्कुला लागीं SRP कॅम्प म्हणून आसले ते परेड करताले तांकां पळोवन म्हाका इच्छा जाली आनी चडशे मिलिट्रीचे जे पळय ट्रक वयताले फॉर एग्जाम्पल जेन्ना गोवा लिबरेशन जालें त्या टायमार बेळगांवसून मराठा लायट इन्फंट्री गोंयान येताली त्या टायमाक आमी रस्तो क्रॉस करपाक आमकां टायम दिनासलो मिलिट्री पयले बाद में तुम लोग अशें म्हणटाले मागीर ते वयतकूच आमी तांकां पळोवन आमकांय सुद्दां दम येतालो उमेद येताली की आय मस्ट डू समथींग फॉर माय नेशन्स आनी त्या खातीरच हांवें कितें केलां म्हाज्या व्हडल्या चेड्याक जो प्रिंसिपल सायंटिस्ट आसा ताका हांवें सांगलें बाबा यू डू NCC नॅवल NCC हांव नेवीन न्हू मग ताणें NCC केली C सर्टिफिकेट होल्डर आसा तो आनी त्याच्या उपरांत तो SSBक गेलो सर्वीस सिलेक्शन बोर्डाक बीन गेलो मैसूर पण थंय सिलेक्शन जालें ना मागीर तो येनावन कामाक लागतकूच मागीर तो जर्मनाक गेलो 6 वर्सां थंय रावलो थंयच्यान आयलो भारत सरकारान ताका अवॉर्ड दिलो 4 अवॉर्ड फर्स्ट अवॉर्ड दिलो तो राष्ट्रगौरव पुरस्कार सेकंड अवॉर्ड ताका इकडं ना थर्ड अवॉर्ड दिलो कृष्ण मेनन आनी चवथो अवॉर्ड ताका दिलो रमन रिसेस अवॉर्ड म्हणून अशें म्हणजे म्हाका उमेद दिसता की हांवें जो घाम गळयलो भुरग्यां खातीर म्हाका खूब सक्सेस मेळ्ळें आनी म्हाजी भुरगीं खूब हुशार जालीं तुमकां एक सॅटिस्फॅक्शन आसा की तुमी देशा खातीर केलें म्हणून देशा खातीर केलें आनी मॅडम आनी एक गोश्ट इम्पॉर्टंट अशी आसा ही भुरगीं ल्हान आसली दोगे कॉलेजाक वयताली तेन्ना आमची मिसेस गेली आज 15-16 वर्सां जाली हांव तांकां सांबाळून आहा भुरग्यांक हांवें कित्याक हांव सदांच चिंत्तालो हांव जर ह्या वटेन त्या वटेन पळयत तर भुरग्यांचें लायफ पिड्यार जातलें तेन्ना हांवें कांयच चिंतूना भुरग्यांक यांग मारून एज्युकेशन दिलें म्हणून आज हांव प्रत्येक गोश्टीक सक्सेस आसा पेन्शनूय गोवा गव्हर्मेंटान भरपूर दिली हांव बस मजेन रावता म्हाका कुणाचो कसलो त्रास ना आनी भुरगीं म्हाका बरें करता तर तुम्ही ल्हान पिरायेचेर तुमी नवसेना जॉईन केली पूण तुमी हालींसराक पळयतात तरणाटी पिळगी जी आसा हालींसराक त्या फिल्डान ती वचपाक चड सोदिना तर तुमी तांकां कितें संदेश दिवपाक सोदता तांकां बाबा रे आयुश्य हें मोजकेच एकदां जल्मला शेवट हो आसाच तेन्ना देशा खातीर कितें तरी करपाची इच्छा बाळगा आनी कितें तरी करा आनी आर्म फोर्सीस जॉयन तुमी जायात आनी देशा खातीर कितें रक्षण करा म्हाका सॅटिस्फॅक्शन कित्याक दिसता हांवें लढाई केली 71 देशा खातीर हांव लढलो पण तेन्ना हांव जर मरता म्हाका खूब सॅटिस्फॅक्शन जाता कित्याक म्हाज्या थिरडीचेर नॅशनल फ्लॅग येतालो आसलो पण आतां तितलें ना
इतलो म्हाका देशा बद्दल अभिमान आसा. हांव भुरग्यांक तेच सांगता. आतां म्हाजो एक नातू आहा, तोय बरो एक्टीव आहा नातू. हांव चिंत्ता फुडार हो व्हडलो जातकूच आनी ताका सांगता तेच्या बापायक हो व्हडलो जातकूच आमच्या पायरीचेर चलपाचें म्हणून, देशा खातीर कितेंय करपाचें. कित्याक तो जेन्ना जर्मनीक तो PhD करतालो तेन्ना तेंचे कॉन्फरन्स आसताले आनी तो कॉन्फरन्स कितें आसलें, वर्ल्ड सायन्स कॉन्फरन्स. थंय एकदां तो गेलो, कॉन्फरन्साक गेलो. थंयसर कितें जालें, त्याची स्पीच हाणें जिओफिजिक्सान PhD केली, जिओफिजिक्सान. त्याची स्पीच आयकून त्याचो आन्सर आयकून थंयसर लॉंग बियर्ड सायंटिस्ट, ओल्ड मॅन, ही केम टू हीज सायड कॅबिन आनी आस्क हिम वॉट इज युअर नेम. ताणें सांगलें फिरोज बडेसा म्हणून, फ्रॉम वेअर, आय एम फ्रॉम गोवा. ताणें सांगलें इंडिया म्हणून सांगलें. म्हणजे वी फील प्राऊड नो, आय एम फ्रॉम गोवा म्हणून सांगलें. मग त्याने कितें सांगलें त्या सायंटिस्टान, पळय आय एम डायरेक्टर ऑफ नासा, इफ वूड लायक टू जॉइन आवर ऑर्गनायझेशन यू आर वेलकम अँड वील पे यू 5 to 7 lakh पर मंथ. मागीर ताणें चेड्यांक कितें सांगलें सायंटिस्टाक, आय विल आस्क माय फादर. मागीर ताणें दुसऱ्या दिसा फोन करून विचारलो. ताणें म्हाका विचारलें अशें अशें जालें म्हणून. हांवें ताका कितें सांगलें, बाबा फॉरगेट इट, कम बॅक टू इंडिया, डू समथींग फॉर माय नेशन. अशें आमकां फिलींग जाता न्हू. सर तुमचे विचार पळयले जाल्यार ते खूब बरे आसात. निश्चितूच तुमचो जो नातू आसा तुमच्या मार्गदर्शना खाला खरेंच तो बऱ्या रुटाचेर वतलो अशी आमकां खात्री आसा. तर सर तुमी खंयच्या वर्सा निवृत्त जाले नेवींतल्यान? नेवीच्यान 31 डिसेंबर 1979, 31 जुलय 1979 डेट ऑफ डिस्चार्ज. 79 डिस्चार्ज जालो. आनी ते उपरांत तुमी मागीर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान तुमची नियुक्ती जाली. रोखडेच कॅप्टन. जुलयान आउट जालो, ऑगस्टान इंटरव्यू जाली एज अ बोसन पोस्ट म्हणून, आनी रोखडेच म्हाका अपॉइंटमेंट दिलो. सप्टेंबरासून ड्युटी जॉईन केली हांवें कॅप्टन पोर्ट्सान. एकंदरीत तुमकां प्राऊड फिलींग आसा, अभिमान आसा की तुमी बरी अशी पदां मेळयिल्ली आसा तुमच्या जिणेंत. चेडे भुरग्यांक म्हाजी इच्छाच आसली न्हू, कितेंय जावं म्हाका प्रॉपर्टीचो हे ना, उमेद ना. म्हाका म्हाजी उमेद भुरग्यांनी शिकोवंक जाय आनी त्याच उद्देशान भुरग्यांक हांवें शिकयलें म्हणून आज भुरगीं वयर सरली आनी म्हाका सॅटिस्फॅक्शन जालें. सर फुडें तुमचो कितें विचार आसा? आतां फुडें विचार करपाचे टायम खंय आहा मॅडम. आमी 75 years ओल्ड आतां. फुडें आतां विचार कितें, भुरग्यांनी बस आपले संवसार सांबाळून बऱ्या भाशेन रावपाचें आनी पयली गोश्ट म्हणजे मनशांक एकामेकाक रिस्पेक्ट दिवन दीस काडपाचें. रिस्पेक्ट हो मेन आसता, प्रॉपर्टी मेन न्हू. हेच आमचें सांगप आनी कांय ना. तर सरान आमकां खूब बरें मार्गदर्शन दिल्लें आसा, खूब बरी म्हायती आपल्या जिणे विशीं तांणी सांगिल्ली आसा. तर आयज तांची पिरायेची 75 वर्सां पुराय जातात तेन्ना तांकां बरें आयुश्य आरोग्य लाभचें इतलीच देवा लागीं मागणी. आनी तांचे जे विचार आसात दर एकल्या तरणाट्यान ते आपणावचे. आनी खरेंच सर तुमकां आमी एक रोल मॉडेल अशें म्हणपाक शकतात, कारण तुमचे जे विचार आसात ते खूब बरे आसात, दर एकल्या मेरेन ते पावपाक जाय. तर सर तुम्ही मुजरत तुमचो वेळ आसा तो आमकां दिल्ले बद्दल देव बरें करूं. अश्योच कार्यावळी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले, तेन्ना पळयत रावात गोमंतक TV.